शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजना काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणून म्हणटात की कितलीं घरां आनी कितल्या खाजान जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता. तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदाउट एक सुद्धा घर जे आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड, इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जे आसा पळय न्ही हें डेमोलिश करचें पडना. हातून खरीफ सिजनान एग्रीकल्चर करता, रबी सिजनान तुका भाजी मेळटा. सो इट इज अ कंटिन्युअस थिंग. सो ताका तूं क्वॉन्टिफाय करून हे पयशे घेवन तूं घरा वच अशें सांगूंक शकना, कित्याक तांचें पोट ताजेर डिपेंडंट आहा. कसलोय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट केला फॉर द अलायनमेंट. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रीज करता आसतना म्हाका खबर आहा की तसलो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच, बट ताच्याच बरोबर सायडींतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचे ताजे फुडें कितें करप? ना ना हांव हें तुका कित्याक सांगता, हें तुका तितक्या लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले. ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची, म्हजी काय तुजी, हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता. हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा? ह्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा. So this is the fear of the people, that coal will be transported, and your letter states that Mormugao Port Trust has been given priority. म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिजम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल.